नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा परमळ हे कार्यक्रमाक आज आमकां सोयरे म्हणून हांगा उपस्थित आसाची डॉक्टर दीपक नायक हांणी कुमटाचे. तर नायक सर तुमकां स्वागत. नमस्कार. नमस्कार. आता हांव तांगेले एक सांचो परिचय हांगा करून दिता. उत्तर कन्नडा लोकांक डॉक्टर दीपक नायक डी नायक सरालो परिचय जाय म्हणून ना, सर्वांक ते अगदी परिचित आसाची. जाल्यार कोणाक गुत नाशिल्लें आसल्यार म्हणून हांव हांगा सांचो सांगचो प्रयत्न करता. डॉक्टर दीपक देवराव नायक हांगेल कारवारांतू 1955 म्हळ्यार 1955 जन्म जालो. श्रीमती पुष्पावती आणि श्री देवराव नायक हांगेल हे सुपुत्र. बापाय तांगेले DYSP आशिल्ले. डॉक्टर डी नायक सर हे बँगलोरांतू दंतवैद्य महाविद्यालयांतू BDS पदवी घेतली. तांगेल प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण बेळगाव, कारवार, धारवाडान जाले. 48 वर्ष म्हणजे 48 इयर्स त्यांनी दंतवैद्याल कार्य सेवा निरंतर करता आसाची. 1975 म्हणजे 1975 सौदत्तींतू त्यांनी कामाक आरंभ केलो. 1989 म्हणजे 89 कुमटा सरकारी आस्पत्रींतू दंतवैद्य जावन आयले आणि कुमटा जनालय त्यांनी जावन गेले. प्रामाणिक सेवा, लोकाल हित पळोवचे हेची आमगे डॉक्टर सराल गुर्तू. हांगेल घरांतू सर्वजण डॉक्टर आसाची. हांगेल पत्नी डॉक्टर वनमाला शानबाग हांणी कुमटा सरकारी आस्पत्रींतू काम करून आता निवृत्त जाल्याची. पूत डॉक्टर अमित नायक हांणी MDS जाल्याची. वक्रदंत तज्ञ जावन कुमटांतू स्माइल सोल्युशन हे नावान क्लिनिक चलयत आसाची. सून डॉक्टर नंदिता नायक ओरल फिजिशियन आणि रेडिओलॉजिस्ट आसा. धुव डॉक्टर श्रुती शेणॉय MDS जावन मँगलोरांतू डेंटल कॉलेजांतू प्राध्यापक म्हणून आसा. तशीची जावई डॉक्टर अमरनाथ शेणे MDS जावन रोग निदान शास्त्रांतू परिणित जावन मँगलोरांत डेंटल कॉलेजांतू प्राध्यापक जावन आसाची. डॉक्टर डी नायक हांकां 3 नात्र आसाची. फियरी फोचर्ड अकॅडमी हांगेल इंटरनॅशनल फेलोशिप हांकां मेळ्ळा. 2000 ब्लड बँक संस्थापक सदस्य त्यांनी जाले. 2004 उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात भारतीय दंतवैद्य संघ संस्थापक अध्यक्ष जाले. 2009 कुमटा रेड क्रॉस सोसायटीचे अध्यक्ष जाले. 2013 आरोग्य इलाखेसान उत्तम सेवा म्हणून तांगेल सन्मान जालो. 2013 आणि कोंकणी परिषद कुमटा हांनी प्रामाणिक दंतवैद्य म्हणून तांगेल सन्मान केलो. 2014 कुमटा उत्सव ह्या कार्यक्रमांतू आणि तांगेल सन्मान जालो. 2015 कुमटा रोटरी क्लबासा रोटरी रत्न प्रशस्ती तांकां प्रदान केली. 2015 कर्नाटक राज्य सरकारी वैद्य संघासान राज्यस्तरीय वैद्यश्री प्रशस्ती तांकां मेळ्ळी. 2022 कन्नड राज्योत्सव प्रशस्ती मेळ्ळी. 2023 कर्नाटक राज्य दंत संघातर्फेन अत्यंत हिरिदू दंत वैद्य म्हणून तांगेल सन्मान जालो. सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा आणि रोटरी संस्थेतर्फे केलेली सेवा हेची हांगेलो परिचय, मुख्य कार्य. तर सरांक आता इतलो उठो हांव सांगना फुडें तांगेला उलयत उलयत आनी तांगेल इतले आमी परिचय करून घेवया. तर म्हगेले एक पयले प्रश्न म्हळ्यार तुम्ही मेडिकल एज्युकेशन कित्याक विंचले? हांव एक पोलीस ऑफिसर चल्लो. वय ते कितें जालें म्हळ्यार आमगेल बापायक आपूण स्वता डॉक्टर जावका म्हण आशिल्लें. जाल्यार ते वेगवेगळ्या कारणान तो मिसफीट जावन घेवन तो पोलीस डिपार्टमेंटाक काम करचो मनुष्य न्ही, त्या डिपार्टमेंटाक वचचें पडलें ताका. नंतर आपणाले पुताक करका हांव एक डॉक्टर जावका म्हण घेवन हांव PUC शिकचे वेळार म्हगेल आई ती गेले दात पुराय गेले. मस्त म्हळ्यार मस्त त्रास जाता आशिल्ले तिका. त्या दिवस हांव डेंटल प्रोफेशनाक वचका म्हण घेवन डिसायड केलें. आता तुमगेल सरकारी आस्पत्रीन काम करताना थंगचे काम जायना फुडें
हांव पळयलें आमगेले कुमटे लोकां साक्षी की रात्री घरा वयरी तुम्ही मुफ्त दंतवैद्य सेवा दित आशिल्ले. आतां ते दांताचे डेंटल म्हणले नंतर थंय थोडे स्टाफ जाय, मशिनरी जाय, ते उट्टू तुमगेल हातांतले घालून लोकांक मुफ्त दिवचे म्हळ्यार ही एक समाज सेवा अशी म्हणून समजताची. आणि अनेक कसं म्हणतात तांकां उगी बसचे जायना, घरा येना पुढे आनी काम जाय म्हणून खंयच्या उद्देशान तुम्ही केले ते? म्हळ्यार हांव गव्हर्मेंट डेंटल सर्जन, गव्हर्मेंटा भितर पुरे सामानाचे मेटेरियल्साचे वेवस्था उरना. तशें म्हणलें की ते गव्हर्मेंटा भितर जावचे सर मेनली सर्जिकल काम. ते जाले नंतर दात बसोवचे, दात भरचे, ते सगळें करचे काम उरता आशिल्लें. आनी विंगड काम ते पुराय रूट कॅनल ट्रिटमेंट, ते आनी विंगड ट्रिटमेंट, कॉस्मेटीक दाताचें काम ते पुराय करचे उरता आशिल्लें. ते मागीर हांव घरा कडेन खंय तरी मागीर प्रॅक्टीस वेवस्था करून जाल्यार ते मागीर टच वता, हांव तें काम पुरो विसरता. तशें म्हण हांव तें सुरू केल्लें जाल्यार ते पुराय मुफत फ्री सर्वीस न्ही. कित्याक म्हळ्यार हे मेटेरियल्साक म्हाका थोडें खर्च जाता आशिल्लें. आमगेल्या गांवच्या लोकांक एक सर्वीस दिवका म्हण घेवन ते मागीर सानपणाचें नाशिल्लें, मागीर इच्छा, एक स्वप्न. हय स्वप्न म्हळ्यार खरें स्वप्नच तें. हांगा कुमटा आयले नंतर मागीर स्वप्न साकार जालो. कित्याक म्हळ्यार हांव थंय बेळगांव जिल्ल्यांत आनी थंय 13 वर्सां काम केलां गव्हर्मेंट. ते लोकांक थंय कितें जाता आशिल्लें म्हळ्यार आमगेले गांवचे लोक येवचे, अरे देवा आमी कांय हेल्प करचें ना. गांवां आयले तेन्ना हांव आसल्यार हांगा काम करून दिता आशिल्लें. तशें म्हण त्या एक मागीर इच्छा आशिल्ली आमगेल्या गांवांत सर्वीस दिवका म्हण घेवन. त्या कारणाक आमी हांगा कुमटाकच घेतले. मागेले गांव कारवार, मागेले भायले गांव होन्नावर, आमकां मदींच कुमटा म्हळ्यार मागेले अगदी मोगाचें गांव, सेंटर पॉइंट. आनी सेंटर अशी आता तुमगे घरांत हांव तावळी परिचय करून दिल्ले प्रकार सर्व जण डॉक्टर आसाचे. आता ती सांसान नात्र सोडल्यार तांणी मुखारी शिक्षण घेवन फुडें जातली. पण आतां उट्टो लोक डॉक्टर म्हणना तर तुम्ही जेव काल्या खाव काल्या तोची विषय उलयता की दुसरो कसो विषय चलता घरांत? तो मस्त इंटरेस्टिंग आसले ते आमी जेवणा वेळार बी उलयतात. बसून उलयत आसतना बी हे टॉपीक येता जाल्यार कायम तेच आमी उलयते उरनात. ते उरल्यार मागीर ते लायफांतले तेचो सॅड पार्ट मस्त उरता. सर्जरी कापले, हे केले, रगत गेले, तो पेशंट फेंट जालो, आनीक जालो, मरची वाचलो, ते सगळे परत आमी उलयते उरल्यार तेजे एक डिमोरलायझिंग इफेक्ट जाता. तशें म्हणून जाता तितले आमी ते उलयनाचे. कित्याक म्हळ्यार म्हागेलो बापूय पोलीस ऑफिसर तो. तितले क्रिमिनल हेतू भितर तो फिल्डांत असले बी घरा येवन एक शब्द क्रायमाचे उलयलो ना. म्हाका कळ्ळें सुद्दां ना इतलो व्हड जाले बी क्रायम कसले घडता गांवांत, एक शब्द म्हागेलो बापूय उलयना. कामाच्या कामाकणे सोडचे अशें. आतां तुमगेले 2 चेडू, एक धूव एक पूत, दोगो लोक डेंटिस्ट जाले. आतां ते तुम्ही तांकां वतायकन जाले की तांगेले खुशीन तांणी ते चूज केल्ले? ते म्हळ्यार आमगेले धुवेक ती डेंटिस्ट जावका म्हण मना आशिल्लें. हांव आनी तुका मस्त त्रास घेवचे नाका, तूं इंजिनियरींग कर, AC चेंबरा भितर बसून काम करत राव म्हणून हांव तुका इंजिनियर करता म्हणून सांगिल्लें. जाल्यार तेतू भितर ती खुशी ना. ती आपण डेंटल करता म्हणून मागीर नंतर हांवें ती सीट घेतलें मंगळूर ABCT डेंटल कॉलेज, ती BDS. आता एक डॉक्टर जाले म्हणून भितर साधारण एक व्हड सिटी वच्चे, थंय क्लिनिक काडचे, हे साधारण प्रत्येकाले विचार उरता शिकला. पण तुम्ही तशी करनाशी सान पयलीं 37 सुरू केले, त्यानंतर कुमटा, दोन्ही सान गांवां. ते अशें कित्याक? ते काय ना म्हळ्यार त्या जाग्यार कोणी डॉक्टर नाशिल्ले. कुमटा चल तरी कोणी डॉक्टर नाशिल्ले. तशें म्हण ह्या जाग्यार आनी हे आमगेले गांव, आमगेलो जिल्लो, तांकां मॅक्झिमम आमगेली सर्वीस आमी दिवका. इतलो बॅकलॉग ऑफ द वर्क आशिल्लें म्हळ्यार हांव येवन इतलें वर्स जालें अजूनय पर्यंत ते मस्त ओल्ड पेशंट्स, ओल्ड प्रॉब्लेम आशिल्ले अजूनय सोदून येतात.
बरोबर आसा. मागीर हांव बी कुमटाची, हांव बी तुमगेले एक तुमगेले हे दिता भेट. पण हांव आयिल्लें तेन्ना आमी वेट करताचे भायर बसून. आतां तरी मोबायल आसा, एक थोडे वर्सां पयलीं मोबायल बी नाशिल्लो. अशी बशिल्ली तेन्ना आजूबाजू विचारल्यार एकले कारवारसान आयिल्लो उरता, एकलो अंकोलासान आयिल्लो उरता आनी एकलो भटकळ म्हणटा. मागीर तितलो दूरसान येवका लेगी एक तर तांकां तुमगेचेर विश्वास उरका आनी तुमगेले हातगुण उरका. त्या शिवाय अशें काही गांव सोडून इजी न्हय ते दुसरे कडेन वचचे. ते मागीर तुमगेले ते हातगुणाकाची तशी लोक अट्रॅक्ट जाल्याचे अशें म्हाका दिसता. आतां तुमी 12 तास साधारण काम केलेल्याक दिवसांतू, तर इतलं वर्ष गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान नातर तुमी आतां प्रायवेट इतलं काम करता, तर तांतूं अनेक अनुभव आयिल्ले उरतले. तांतूंतले एक थोडे बरे वायट अनुभव आमकां सांगचे. ते म्हळ्यार गव्हर्मेंट सर्विसांत ते आमकां प्रिस्क्रायब टायमाके जास्त वेळ काम करता आशिल्लें. आतां 8 घंटे 12 घंटे आस्पत्री क्लोज जाता म्हळ्यार आमी 1.5 घंटो 2 घंटे घर वचचे. 3 घंटे सुरू जालें 5 एंड जाल्यार 6-7 घंटे घरा येवचे. आनी आमी प्रायवेटांत करचीं कामां रात्री 11 घंटे 12 घंटे पर्यंत बी करता आशिल्ले. एमर्जन्सी आमी ती केन्ना करची पडटा. मागीर घड्याळ पळोवन केन्ना तुमी काम केलें? आमी घड्याळ पळोवन केलें ना. जाता तितलें मेन बेजीक कितें म्हळ्यार आमगेल्या गांवच्या मनशाक दूख आमी हांव कमी करता सगळ्यात पयलीं. ते मेन मोठो दुखेचे ते कमी केले शिवाय आमी कोणाक धाडनाशिल्ले, कितले लेट जावं. ते हांव बी अनुभव केला ताका. खरें कोणाक हॉस्पिटला वचची आवडना मुख्य म्हळ्यार, पण ती दांता दुखी सुरू जाल्या नंतर घरा बसच्या बी जायना. जीव हातान घेवन गेल्यार वताची, पण तुमगेल ट्रिटमेंटा नंतर प्रत्येक जण हासत भायर येताची. हे आमगेलो अनुभव आसा. तर आता तुमगेलें अतिशय हे व्यस्त जीवन आसा. तांतू थोडे लोक कसं म्हणतात आम्ही रिटायरमेंट जायना पुढे हे करा, एक पुस्तक बरोवया, रिटायरमेंट जायना पुढे फॉरेन ट्रिप करूया. तुमगेल रिटायरमेंट जायना पुढे बी आणि परत हॉस्पिटल चलया. तर तुमगेल तशी खंयची बाकी असावे? मागेले अशे थोडे आमगेले म्हळ्यार फॉरेन ट्रिप लिमिटेड. आमगेले देश पयले आमी पळोवका ते मागेले खूब आश आशिल्ले. जाल्यार हे आमगेले प्रोफेशन एंड जायना. रिटायरमेंट जाल्या नंतर आमी आतां फूल टायम काम करत आसा असं सांगून घेवन ते आमगेले थोडे मनांतले आशे तशी आसात, अजुनूय फुलफील जालना. ती तुम्ही वेळ काण करका, तुमगे तरी थोडा वेळ तुम्ही दिवका अशी दिसता. आणि आता पळय कितले की पेशंट येताची त्यांनी खुशी जावन वताची तुमी ताच्या बद्दल एक कसले अशी अनुभव आसवे खंयचे एक तुमकां याद आशिल्ले अशी तुम्ही विसरच्या जायना अशी खंयचे तुमगेले पेशंटा बद्दल गव्हर्मेंट हॉस्पिटला व्हरून ना प्रायवेट हॉस्पिटलान तुमकां खंयचे अनुभव आयला सांग. म्हळ्यार मेडिकल प्रोफेशन एक अगदी अगदी असलं प्रोफेशन म्हळ्यार थंय आमकां सेव करच्या प्रत्येक मोमेंट तितलो आमकां तितलो अवकाश उरता. आमी तितलें केल्यार मात्र आयच्या दिवसा हांव सकाळच्यान सांजे पर्यंत कसलें केलें पुराय न्हीदचे वेळार आमकां आमगेले स्लेट क्लीन करून घेवन समा केले आमी आनी खंय आमगेले चूक घडना देवान पुराय म्हाजे कडच्यान समा काम करून घेतलें. ते म्हाका ते हातगुण आनी तेजे बद्दल हांव कांय सांगना. जाल्यार देवाला आशिर्वादान आमी केल्लें काम पुराय ऑलमोस्ट पुराय सक्सेसफूल जालें म्हागे लायफांत. कित्याक मागीर सर्जिकल काम करचें तितूंत लायफ एंड येता, प्रश्न बी येता, एक्सिडेंट पेशंट येता, तो मरचे स्टेजार उरता. ते लायफ सेव करून घेवन आमी भायर धाडका. आमगेल्या गांवांत जर इंटलेक्च्युअल लोक ते आमी बेळगांव धारवाड डिस्ट्रिक्टांत आनी आशिल्ले तेन्ना ते लोक डॉक्टर म्हळ्यार देव. ते देव म्हळ्यार कितें ते आनी आमगेल्या हांगा थोडे अंकोला कडेन लोक आसात ते बी तशेंच. विश्वास म्हळ्यार कसले ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ವಿಷ ಕೊಟ್ಟರು ಕುಡಿತೇನೆ म्हणटा. विष ಕೊಟ್ಟರು कुडितೇನೆ बरोबर. तो दिक्कतला दिता त्याच्यान आपण गुण जाता. नाही आणि तशी बी आसा आमकां जर डॉक्टराचेर विश्वास उरलो तर ते आमगे हेल्थ सुधारत वता.
त्यामुळे म्हाका दिसता ते विश्वासाचेर बी मस्त आसा. विश्वास बस आता बस ना तर त्यांनी वेट करताच ना जायना कशी वचा पण डॉक्टर भेटून वच्चे अशें हे तुमगेले आमी पळयल्ले आसा थंय. कित्याक म्हळ्यार पळया भटकळच्यान आयले हांच्यान आयले तांच्यान हे ऑल एक्सेप्टेबल. उडपीच्यान आनी मणिपालाचे मनीस उमटा येता दात दाखोवचे. बापरे हा पळय तांतू तुमगेली ಮಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ म्हणून हांव कितले लोकांक सांगता आमी तूं थंय काम करून घेवन सोडून हांगा कितें आयला अशें म्हणून मस्तपडी सांगचें आसा. थंयच्यान आयले म्हणून उडपी आनी मणिपाल इतलो डिफरन्स आसा. मंगळूर 5-5 व्हड डेंटल कॉलेज आसा. कसलेंय काम करून दिवची परिस्थिती आसता. खर्च सुद्दां कमी. नाही तुमगेल हांगा आयल्यार बी खर्च लोकांक कमीची. आता मुंबयसान सुमार लोक हांगा कुमटा कुळार उरल्यारी कुळार राबच्या म्हणून येनाच दांता काम करच्या म्हणून येताच. हांव आमगेल दांता काम आसा डॉक्टर DD नायकाले ते कोण वच्च्याक राबतले म्हणून सांगतले आसाच. हेची तुमगेल म्हाका दिसता इतले दिवसान तर तुमी कमयल्ले हेची चड लोकांले बरे कसं म्हणटा आमी तुमगे बद्दल बरे विचार दवरनो कोणाका विचारा तुम्ही कुमटेन तू हांव म्हणून न्ही. आता हांव इंटरव्यू घेवंक जाल्यार सुमार लोकां विचारनायली हांव डॉक्टर दीपक नायका बद्दल आनी कसो विचारू म्हणून तांगे बद्दल आनी कसं सांगचें गवर्नमेंटाची तशी तितलो विश्वास लोकांक जाला. आता तुमगेले अनेक विचारच मारी तुम्ही गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलां बी काम केला त्यात नंतर आता तुम्ही प्रायव्हेट बी करता आसत तुमकां दोनांत फरक कसो दिसता? गव्हर्नमेंटात जे आमी काम केल्लें तेका जास्त इम्पॉर्टन्स दिता. कित्याक म्हळ्यार थंय गरीब मनीस धन घेवन पुराय नमुने क्लास ऑफ पेशंट्स येता गव्हर्नमेंटा भितर आनी तेगेले वेगवेगळे नमुने प्रॉब्लेम उरता. ते प्रॉब्लेम्स आमी सॉल्व करून दिवका तेका तो आराम जालो आमकां बी खुशी. तो आराम जायना जालो आमकां कांय खुशी ना. मेडिकल ट्रिटमेंटा भितर आमी केल्ले मनशाक एक खुशी म्हळ्यार तेका आराम करून दिल्ली. तशी गव्हर्नमेंटाचे मात्र ते वेगळे. प्रायव्हेटाचे हातूंत परार्थ जाले स्वार्थ बी उरता आमगेले. तशें म्हणून आमी ते बी तेतूंत भितर आनी काय धांपोवन उलोवचें कांय ना. थोडे आमगेले सर्वायवलाक आमी काम करतात ते आनी देवाल दयेन आमकां खंय आमकां देवाल आशिर्वाद आमकां मेळ्ळे. थंय गव्हर्नमेंटात बी आमी वेवस्थीत काम केलें. 10 लाखा वयर पेशंट पळयले गव्हर्नमेंटात आनी हांगा पळयते आसात दिल्ली. खुशी आसा आमकां. देवा जो पर्यंत मागीर हातपाय घट्ट दवरता तितलो पर्यंत हांव पेशंटाक मागीर सेवा दिते उरता. आणि ती सेवा जाऊ का कुमटे गांव लोकांक तुमगेली ती सेवा जाऊ का अशें आसा. आता इतल्या अनुभवानंतर आताच्या नवीन जनरेशनाक आताच्या युवा जनरेशनाक तुम्ही कसो एक संदेश दिवचा? संदेशा भितर एकच घातलं म्हणून सांगलें एक सेवा मनोभावन उरता. तेजे वापस आमकां कसली मेळटा ते कमी जाता आसा. म्हळ्यार मस्त वर शिकून येतात ते आतांचे चेडूं पुराय मस्त शिकून येतात ते आनी तांकां टायम शॉर्ट आसा. आनी थोडे तर आतां तरी थोडे कडेन फीस भयंकर वाडून पडला. आमकां फीस काय आमकां याद सुद्दां ना. 1000 रुपया फीस भरली की ना की आमी मेडिकल कॉलेज जाल्यार तेन्ना 1000क बी किंमत तितली आतां पळयल्यार लाखांत कोटी भितर पावता. ते खर्च केले नंतर तेंगे रिकवरी उरता. आतां कशें काडचें बा म्हणून तेगेलें टेन्शन उरता त्या मनशाक. तांकां आमी क्लियर कट तो सेवा करत राव हे ते म्हणचे जायना. आता ते जालें कुमटान तो तुमी इतलो उठो केले कुमटे लोकांना तुमकां खंय खंय शक्य आसा थंय तांणी सन्मान करून तुमगे बद्दल एक आदर दाखोवन दिलो. तुम्ही हॉस्पिटलां वताची सकाळी रात्री तुमगे घरा कडेन करता ते रोटरी क्लब हे ती कामां तुमकां करच्याक वेळ खंयसान मेळटा? रोटरी आनी लायन्स जे संस्था आसात न्ही थंय आमी आशिल्ल्यातूच फुरसत करून घेवन वता. आमी विकली एक मिटींग म्हणणे आनी आमी प्रेसिडेंट बी आसतना हांव मॅक्झिमम सर्वीस दिली आनी म्हाका मस्त अवॉर्ड्स बी आयला.
रोटरी प्रेसिडेंट असता. आमगे क्लबाक सुद्धा बेस्ट क्लब अवॉर्ड मेळ्ळे आमी केल्ले कामाक. ते आमी कितें जर आशिल्ल्यातच पुरसत करून घेवन वचचे. केन्ना बिझिएस्ट मॅन ऑलवेज फायंड्स टायम टू सर्व. हे एक बरें आसा उडकासन. आनी एक म्हळ्यार आतां इतलें ह्या वयार रिटायरमेंट जाल्या नंतर बी तुम्ही एक ते दांताचे काम करका लेगी फिट उरका. हेल्थ बरें उरल्यार ते तुम्ही सर्विस बरें दिवं शकता. ताचे खातीर तुम्ही कसं करताची? ते कितें म्हगेले वे ऑफ लायफ अशें आसा म्हळ्यार थोडे आमी एक्सरसायज करते आयलात. आमी एक्सरसायज योगा रामदेवाल योगा आनी आमी ल्हान आशिल्ले तेन्ना करचे थोडे आशिल्ले एक्सरसायजीस. वॉकिंग आतां एज जाली न्ही आमकां. वॉकिंग आनी योगा एक करून घेवन आमगे जीव राखून घेवन आसात. नाही तुम्ही फिट उरल्यार सेव करता म्हणून. तर आता हांगा आमगेले तुमगेले थोडे फोटोज आसाचे ते हांगा मी दाखयताचे. ते खंयचे संदर्भ म्हणून तुम्ही आमकां सांग. हे अगदी लेटेस्ट आहे. उत्तर कन्नड जिल्हा कन्नड राज्योत्सव प्रशस्ती. कन्नड राज्योत्सव प्रशस्ती आमगे कर्नाटकात एक हायेस्ट प्रशस्ती. जाल्यार ते हे जिल्हा लेवलाचे आनी स्टेट लेवलाक आनी तेका व्हड एका 25 ग्राम गोल्ड आनी तेका 25 लाख रुपये सगळं आसा. हे ते सगळं ना. आमगे जिल्ले भितर ते रेकग्नायज करून घेवन अवॉर्ड दिते आसा. हेज्या कितें जास्त आमकां काही ना. हे आमगेले कुमटाचे फर्स्ट आमी कन्नडात सांगता पळया पौर सन्मान म्हणून घेवन सिवीक ऑनर. हे फर्स्ट सिवीक ऑनर आमगेले कुमटे गांवांत आर.व्ही. देशपांडे सरा हातान हे दिल्ले. रोटरॅक्ट रत्न म्हणून घेवन एक हे अवॉर्ड. रोटरॅक्ट क्लबान हे अरेंज केले कार्यक्रम आनी हे अवॉर्ड रोटरॅक्ट रत्नाचे. थंयच्यान ते अवॉर्डाचे स्टार्ट जाले. हे पहिले अवॉर्ड फर्स्ट अवॉर्ड आहे. आनी तेजे भयंकर अभिमान आसा हे अवॉर्ड. म्हागेले संस्था रोटरी संस्था की हांव रोटरी मेंबर जावन हांव 76 मेंबर आतां जालो न्ही. इतले वर्सां फर्स्ट आमगेले रोटरी संस्थेन म्हाका वळखले न्ही. तशें म्हण ते एक म्हाका तेजेर मस्त अभिमान आसा. फर्स्ट म्हण न्ही तेका रोटरीची बी आसा आमकां तेजी अटॅचमेंट. हे आमगेले कर्नाटका स्टेट अवॉर्ड आहे वैद्यश्री. कित्याक म्हळ्यार ते अगदी. आनी हेजे बरोबर आमगेले चीफ मिनिस्टर सिद्धरामय्या 2015 तेन्ना तेगेल्या हातान युटी खादर म्हणून हेल्थ मिनिस्टर ते आमगेले आतां तालुका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आज्ञा नायक म्हणून आसा. आमी एक आमगेले टीम घेवन थंय गेले आनी ते ऑनर तेंगेल्या हातान दिले. आमगेल कुमटे गांवाक तो एक अभिमान. आमगेल कुमटे गांवाक अभिमान. कित्याक म्हळ्यार आमगेल जिल्लेक मेळची एक आनी आमगेल गांवाक मेळचे. भारतीय दंतवैद्यकीय संघ हे आमगेले संघ डेंटल असोसिएशन. कित्याक म्हळ्यार तितलें काम केल्लें आमगेले कोणी नात. आमगेले गव्हर्मेंट आतां आशिल्ल्यान म्हगेले हांव पळयले इतले केस आनी कोणीय पळोवचे शकना. बाकी सगळें प्रायवेटात आशिल्लें हांगा. तशें म्हण हे आमगेले हे अभिमानाचे म्हागेले इंडियन डेंटल असोसिएशन उत्तर कन्नडा ब्रांच हांवें स्टार्ट केल्लें. हांवें संस्थापक अध्यक्ष. आनी हेतूंतल्यान हे रिसेंटली म्हाका हे केलें वैद्यश्री मेळिल्ले तेन्ना केलें तें. हे आमगेले रोटरी क्लब ऑफ गोकर्ण थंय आमी कॅम्पा वता आशिल्ले. पेशंटां पळोवचे. थंय गरीब लोक तितले न्ही भट्ट लोक थोडे आसले आसात म्हळ्यार ते आनी खंय वचनात. ते हे वर्सा एक पट गेले वर्सा एक पटी येत तो. अरे ह्या पटी आयल ना 2 वर्सांनी येत तो. तुम्ही कॅम्प केला मात्र येत आशिल्ले. गोकर्णाचे एक नमुने अटॅचमेंट विंगड. ते गोकर्ण लोकांना ते बी तेन्ना ते वैद्यश्री मेळिल्ले तेन्ना ते बी तेन्ना ऑनर केल्ले.
GSB मित्र मंडळ हे आमगेले मोगाचे हय. कित्याक म्हळ्यार आमगे मागेल गांव कारवार हम्म. हांव खंय तरी शिकून आमगेले कर्नाटकात खंय आमगेले बापूय हय. बरोबर पीन घेवन आयल मागीर कुमटात आयला वय. आमी हांगा येवचे वेळार कुमटात रावचे आमी इंटेन्शनान आयल ना हा. आमगेले जिल्लेक आमी सर्वीस करता म्हणून म्हागेली इच्छा आशिल्ले वय. ते फुलफील जाल्यार पुरो म्हणून पण लोकांक म्हाका इतलो मोग दाखयलो म्हळ्यार आपुलकी जे आसा ते म्हाका ते खंयचे शब्दा भितर म्हाका वर्णन करचें जाय म्हाका जास्त उलोवचें गेल्यार म्हाका दोळे उदय तसलो म्हाका मोग आमगेल्या गांवच्या लोकांक दिल्ले तशें म्हण आतां खंयचे गांव कितें केलें म्हळ्यार म्हागेले गांव कारवार उरतलो हांव एल्लिंद बंदरी म्हळ्यार हांव कुमटा म्हणून सांगलें वय. कुमटा म्हणून सांगल्यार म्हाका तितले लोकांनी म्हाका तितले प्रेम दिला राव. बेस्ट डॉक्टर. हे आमगेले पै फॅमिली अच्छा. BM पै फॅमिली हा. हे तेमी दिल्ले हा. हय मग प्रतिवर्ष कोणा दिता की तेंगेले ट्रस्ट BM पै आमगेले न्ही हा. तेजे नंतर एवरी इयर तेंगेले कॅम्प जाता हम्म. हम्म. हे तेंगेले फॅमिलींतल्यान हे दिल्ले हम्म. हे रोटरी रत्न हम्म. हय. रोटरीचे रोटरी ते रत्न. फर्स्ट सांगेल रोटरॅक्ट हा. हे रोटरी रत्न हे तेन्ना वैद्यश्री आयले नंतर आयले ते फर्स्ट ते खंयचे अवॉर्ड ना तेन्ना रोटरॅक्टाचे हे अवॉर्ड आमगेले रोटरी संस्था आमगेले रेकग्नायज करून घेवन रोटरी संस्था आपल्या मेंबराक केन्ना तेका हात सोडना आनी जो मनीस तो सर्वीस केला आमगेले संस्थेक नांव वाडोवन दिल्लें हम्म. हेका ऑनर करता हे आमगेले गव्हर्मेंटाचे हम्म. NRHM नॅशनल रुरल हेल्थ मिशन हांव डेंटिस्ट आशिल्लो म्हाका ते पळोवन हे पुराय एडमिनिस्ट्रेटीव जॉब दिले हा. 100 बेड कुमटा जनरल हॉस्पिटलाचे हा. तेजे एक व्हड काम दिलें म्हाका पळोवचें हम्म. तेतूंत ते NRHM तेन्ना 43 स्कीम आसात गव्हर्मेंटाचे हा. पोलिओ बिलिओ हे ते सगळे हम्म. एक आनी दोन न्ही मलेरिया पायलेरिया डिलिव्हरी चाइल्ड ते पुराय प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन करता मानसीक हा. हेल्थ पुराय एक आनी खंयचे सोडेल तेतूं भितर आस्पेक्ट ना तेतूं भितर हे NRHM ते आमगेले हेल्थ डिपार्टमेंटान हे बी गव्हर्मेंटाचे ते नॅशनल रुरल हेल्थ मिशन तेंगेले अवॉर्ड अच्छा. तालुका मट्टद प्रशस्ती पुरस्कार ते आमकां ते हेजे दिले तेन्ना 11-12 आमगेले तालुका लेवलात आमगेले गव्हर्मेंटाच्या लोकांनी दिले एडमिनिस्ट्रेटीव मेडिकल हॉस्पिटलाचे एडमिनिस्ट्रेशन बरें करून केला म्हणून तर इतले वेळ तुमगेले उलयले नंतर सुमार म्हाका मेळ्ळें माहिती जाल्यार एक तुमगे निमत्यान आमी उत्तर कन्नडा लोक बरे करून खावन पिवन सच्चे ना जाल्यार आमगेले दांता अवस्था कसो आशिल्ली की त्यामुळे तुमकां अनेक अनेक धन्यवाद आज तुम्ही हांगा आयिल्ल्या बद्दल आणि आमगेले वीक्षकांक बी अनेक धन्यवाद.